आयडीसीचो चेअरमॅन नेमलो तरी कितलोसोच तेंप सरकाराक बोर्ड मेंबर थारावंक जमनाशिल्लें. आतां कितलेशाच तेंपान आयडीसीचो सगळो बोर्ड फूल फ्लेज थारला आनी आतां नव्या बोर्डान स्वता आयडीसीचें प्रशासन तशेंच उद्देगीक वसणुकांनी अर्थीक शिस्त लावंक सुरवात केल्या. So last 5 months now, after the board was constituted in almost 5-6 months, we have been on a lot of saving, moving on, saving a lot of this thing for um, the corporation. Where I think last 10 years almost we faced almost 6 crores was loss, and the earlier three and above crores were showing loss in the balance sheet. But with today's agenda, we had discussed on certain issues like rationalization of lease rents. So what is happening over the years from 1983, at least there were different rates kept on lease rents, and also on premium. Every 3 years there was 10% premium charge. The lease rentaचो जो रेट आसा एज ऑन टुडे जो आशिल्लो तो कोणाक 1% ऑन द प्रिवेलिंग प्लॉट रेट, कोणाक 2% आशिल्लो, कोणाक लमसम आशिल्लो. आयच्या मिटिंगेन निर्णय असो जालो की धाकटे जे युनिट आसा तांची एरिया प्लॉट एरिया 2000 पर्यंत आसा, तांकां लीज रेंट 8 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. 2000 ते 5000 ही जी एरिया आसा 16 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. 5000 ते 10000 ह्या स्लॅबान जे युनिट येता तांकां आसतलो 24 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. आनी 10000 वयले लोक जे आसा जे युनिट आसा म्हणजे व्हडले युनिट तांकां आसतले 32 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर. म्हणजे ज्या लोकांक आमी 2% लायताले तांकां आमी 0.5%चेर हाडून दवरले. सो इट इज अ रिलीफ टू मेनी स्मॉल युनिट्स. प्लॉटाचे लीज रेंट एखादे वर्गवारी प्रमाण समान करपाचो बोर्डान म्हत्वाचो निर्णय घेतला. स्कॉट कितें करता की इस्टेटीन वता आनी सर्वे करता, फूल इंडस्ट्रियल इस्टेटीचो सर्वे करता, फायंड आउट करता खंयचे युनिट तांकां प्लॉट दिल्ले ते फंक्शन करना किंवा बंद आसा, आनी ताजो प्रोसेस ऑलरेडी सुरू जालो. तांकां शोकॉस नोटीस इशू करपाचें सुरू जालें. कंटिन्युअसली एवरी वीक द स्कॉट इज गोईंग टू डिफरंट इंडस्ट्रियल युनिट्स अँड व्हेरी शॉर्टली वी आर होपफूल ऑफ रिपोजेसिंग फ्यू प्लॉट्स. पण तरी सुद्दां प्रत्येक इंडस्ट्रियल इस्टेटीन एक 20-20 तरी किंवा थोड्या व्हडल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी चडय आसूं तांकां शोकॉस नोटीस धाडपाक सुरू केले. एक नॅचरल जस्टीस म्हणून हियरींग दिवप आसता आनी हियरींग दिवन तांची बाजू कितें आसा ती आयकपाची आनी आयकल्या नंतर मागीर आमी अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करतले. ते आमी आतां ट्रान्सफर एंड सबलीज गायडलायन्स फाटल्या दिसांनी केल्यो. तातूंत आशिल्लें की 21 दिसां भितर ट्रान्सफर आनी सबलीज एप्लिकेशन जे आसा ते नेसेसरिली डिस्पोज करूंक जाय. फेलिंग वीच इट विल बिकम डीम अप्रूव्ड. आमचे कडेन आतां जितली म्हणून एप्लिकेशनां आयल्या तातूंतची सगळीच्या सगळी एप्लिकेशनां विदीन 21 days वी आर डिस्पोजींग. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी विजय तुकाराम मराठे.